कर्नाटक सरकारान कळसा कालव्याच्या प्रकल्पाच्या कामाक खंय परत सुरुवात केल्या। मीडियाच्या रिपोर्टांनी बोवाळ पडलो। पर्रीकारान येडियुरप्पाक बरयल्ल्या पत्राचेर सुरू जाल्लो वाद निवतासो दिसतना परत उस्तलो। मात मुख्यमंत्री पर्रीकार आपण मीडियाकडच्यानूच पुरावे सोदता। ताच्या पत्रात खंय कांयच देफेद ना। पण तुम्ही काम चालू केला कॅनलाचे मध्येचे हांवें काय पळोवन ना रे हांव खंयच्याच गजालीचेर व्हेरीफाय केल्या शिवाय खंयच्योच गोश्टी हांव उलयना। पण व्हेरीफाय करून जर खरें सापडलं तर तुम्ही ते तुमचे लेटर रिकन्सिडर। म्हाका एक पयली गजाल लक्षांत दवर की कोर्टान जर खंयची गजाल थांबयल्या जाल्यार ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता न्ही। कोर्टा मुखारच म्हणटा आनीक खंय म्हणपाचें तर तुमचे लेटर बी आउट ऑफ कोर्ट आहा पळय लेटर तुम्ही तुका संवय जाल्या ती आउट ऑफ कोर्ट करपाची। ते तुम्ही रिकन्सिडर न्हय म्हजें लेटर कितें आहा हें तूं जर खरेंच मना पासून वाचशी जाल्यार हो प्रश्न तूं म्हाका करचो ना। कारण हांवें म्हज्या लेटरान बरयलां की म्हादय ट्रिब्युनलाच्या परिशिष्टा भितर रावून उलोवणी उदकाच्या संदर्भात उलोवणी करपाक हांव तयार आहा। पयली गजाल म्हादय ट्रिब्युनलाच्या हातून हाजो अर्थ कळटा तुका? लेटर इज नॉट गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट ते हांव तूं एनालायज कर। तूं एनालायज करून सगळे दोरे ओडून जाले तुमकां आनीक टायम काय कसलो विशय मेळना म्हणून तुमी आनीक दोरे ओडटात। ओडात दोरा। कर्नाटकान काम चालू केलें म्हणल्यार आमकां नाही कर्नाटकान काम चालू केला म्हणटा पळय तूं ते मातशें तूं स्वता वच दोळ्यांनी पळय। तूं स्वता वच दोळ्यांनी पळय आनी मागीर म्हाका कन्फर्म कर। देन आय वील टेक वॉट एवर एक्शन आय हॅव टू। सी ह्यो गजाली कश्यो आसता पयली बातमी तयार करप कितें तरी सोडप पिल्लू ताजेर मागीर धुमाकूळ घालप। उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकारान मात मिडिया रिपोर्टाची दखल घेवन कर्नाटकात टीम धाडली। टिमीन हाडिल्ले पुरावे पळयात। टिमीन कर्नाटकात कळसा बंडोरा वचून थंयच्या बेकायदेशीर कामाचे व्हिडिओ आनी फोटो काडले। सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलान कामाक बंदी घाल्ली आसतना कर्नाटकाची ही मस्ती। मुख्यमंत्री मिडिया कडच्यान मागतात ते हेच पुरावे। ताका गोंयच्या मिडियाचेर दुबाव। WRD मंत्री म्हणटा कर्नाटकान ट्रिब्युनल आनी सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश मोडून कळसा नालाचेर हेड रेग्युलेटर आनी बाकीची कामां सुरू केल्यात। गोंयच्या WRDचे इंजिनियर स्वता कर्नाटकात वचून आयले। तांणी सुवातीर वचून ही गजाल पळयल्या आनी पुरावे म्हूण फोटोय घेतल्यात। गोंय सरकार हो विशय कर्नाटका कडेन काडटले। म्हादय ट्रिब्युनलाकय कळयतले। गरज पडल्यार आजूच हांवूय कर्नाटकान कामाच्या सुवातीर वतलो। WRDन चीफ इंजिनियरा बरोबर मिटींग थारायल्या। कळसा प्रकल्पाचेर कर्नाटकान सुरू केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची गंभीर दखल विनोद पालयेकारान घेतल्या। WRD मंत्र्यान पयलीं आपल्या इंजिनियरांक सायटीचेर धाडले। थंयच्यान पुरावे मेळटात ताणें खासा एमर्जन्सी मिटींग घेतली। म्हादयची समस्या फुडें कशी सोडप ताचेर खोलायेन चर्चा जाली। गोंयांत मात लोक उदकाक पातीशेर ते पातीशेर। 15 दीस जाले वाठादेव सरवण लोकांक उदक ना। आमकां तरी जायना सकल रातची कितल्याक 2 1 12 आमची जाता हांगा सकल येवन भरपाची रात्री काळखान येवपाक मेळटा। बांदती हा घरान पाणी ना। 2 दीस जाले ल्हान भुरग्याक पाणी ना आनी ताका बी पाणी ना। 18 दीस जाले आमच्या वाड्याक उदीक ना। एक थेंब पळय हांगा पाणी हाडपाक आमकां कांयच ना। पंचायती गेले हांगा गेल्ले आमी कोण कंप्लेंट घेयना थंय ना। आमकां गाडी पण दिना पाणी हाडपाक। हे उदक खंयच्यान हाडटा तुमी? आमी सकयल्यान हाडटा उदक हांगासर कितले तितले हाडटा। बाकी आयदन घासपाक उमळपाक आमी न्हय वयता। तेंची शेजाऱ्यागेर सकयल बाय आसा ती पिवपाक इल्लेच येता। और आदमी काम को जाते आदमी भी कोई भी नहीं रहता है ना घर पे। ऐसा हो कि नीचे बहुत तकलीफ होता है। 8 दिन में पानी आया नहीं। पाणी खूप त्रास आमकां। केन्नाच्यान उदक बंद आसा? झाले 8 ते 15 दिन झाले। त्रास होने लगी रात बेरात फिरने लगी पानी के लोग नदी को तो जैसे 2 घड़े लेकर आने लगी हमें। आमकां जाले आज 15 दीस जाले सारखे अजिबात उदक ना। सगळे त्रास जाला आमकां सामके उदकाचे। उदक ना 5 दिसान 6 दिसान एकदां आता। मयेचो आमदार प्रवीण जाटियाक ते वचून मेळ्ळे। जाटिये WRDच्या ऑफिसात गेलो। थंय वासपूस केली आनी थंयच्यान पाडोशे प्लांटार गेलो। थंय खंय सिस्टमूच ना। 1.5 म्हयन्यात खंय गजाली जाग्यार पडटल्यो। मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट कितें जाला की म्हळ्यार थंय सिस्टम्स ना की बाबा कितले उदक भितर येता हांगा प्लांटा भितर आनी कशें सप्लाय जाता ताजे ड्रॉइंग्स काडूंक जाय। लेटेस्ट ड्रॉइंग्स काडूंक जाय तांणी कायद्यान आनी सिस्टम्स म्हज्या कोतान पयलीं घालूंक जाय ताणें। पयलीं सिस्टम हांची जाग्यार घालून मागीर फुडें एक गोश्ट तुमकां अश्योर करता
फुडें तांचे 1 ते 1.5 महिन्यानंतर तांचे सिस्टम जाग्यार पडल्यानंतर जाग्यार पडटा. हो प्रॉब्लेम जाला तो साधारण एक 15 ते 20 दीस जाला. दोन्ही पंप हे जाल्या आणि त्या खातीर एक 10 mld रॉ वॉटर कमी जाला. काँग्रेस म्हणटात ट्रिब्युनलात म्हादयची केस निकालाक पावल्या आणि गोयचो मुख्यमंत्री बेकायदेशीर मायनिंगात 100% कन्विक येडियुरप्पाक पत्र बरयता. We have been saying all the time, let tribunal decide. As this man is writing to Yediyurappa, a convict, 100% convict who came out of jail, who had no credentials, no official credential, maybe he is a boss in his party in Karnataka. दुसरे वाटेन आमी गोयकार मुख्यमंत्र्याच्या पत्रा आड जागृतायेक देवल्यात. All NGOs in Goa will come together under one banner, and in that case, then we will ensure that no other discussions will be held. We will have to take a firm decision on the matter. Entire Goa can come on the roads, and we will organize for it. आम्ही फक्त चीफ मिनिस्टर जे आमचे हांगा लवादा फुडें जे निर्णय जावपाचो आसा तो सोडून राजकारण करता त्या म्हादयीचेर, आणि हे राजकारण आमी खपून घेवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.